हॅलो, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज आसा थर्सडे, ब्रेस्तार आयज, आणि खूप दिसान आयज व्हिडिओज आसा पळय तो हांव स्टार्ट करता. तर तुम्ही म्हणटली भायलो वेदर पळयलें जाल्यार सांजचो व्हिडिओ स्टार्ट करता आणि गुड मॉर्निंग म्हणटा का म्हणून. तर ना, गुड मॉर्निंगूच सकाळचोच व्हिडिओ स्टार्ट केला. ऑलमोस्ट 11 सुमार जाल्या. पावसान भायर मातसो असं हें केलां. पावसान अशें म्हणपाक शकना, दमटी अशी जाल्या भायर. म्हणल्यार कशें एक 10 मिनटां दमटी येता, मागीर परत एक 10 मिनटां खातीर बरें कडक कशें वत येता, तशें करून भायर चालूच आसा. सो मातशी दमटी अशी जाल्या भायर. तर आयज खूब दिसान म्हणल्यार डेली ब्लॉग, रुटीन ब्लॉग जो आसा पळय तो शेअर करया अशें म्हणून. प्रेग्नन्सीन मोस्टली माझे रुटीन ब्लॉग बी जे आसा पळय ते खूब कमी. स्टार्टींग तुम्ही पहिले आसले 4-5 महिन्याचेर कशें करून माझे डेली ब्लॉग्स, रुटीन ब्लॉग्स बी. मागीर तेच्या नंतर केलेच ना. अशें करून रुटीन सेटच जायनाशिल्लें आनी करत नाशिल्लो. आयज म्हणल्यार चल आतां 9वो म्हयनो स्टार्ट जाला आनी थोड्या टायमान डिलिव्हरी जातली. मागीर आनी केन्ना हांव अशें करून रुटीन शेअर करतलें, आनी मागीर रुटीन बी सामकेंच चेंज जातलें न्ही अशें म्हणून. तर आयज म्हटलें करया अशें म्हणून, तुमच्या वांगडा रुटीन व्हिडिओ शेअर करया अशें म्हणून आयज स्टार्ट केला. पळोवया कशें कितें शेअर करप जाता. आनी मेन म्हळ्यार कशें आसता, प्रत्येक दीस जो आसता पळय तो म्हाज्या खातीर सरप्रायझींग आसता. अशें ना की हां सकाळीं उठलें, रांदलें, जेयलें तोच रुटीन आसता अशें ना. हां आतां रांदपाक वयतलें, मागीर कमरांक दुखतलें, येवन न्हिदतलें, परत उठतलें, परत कितें करतलें, अशें सरप्रायझींग म्हाजेच खातीर. म्हाकाच खबर आसना, म्हाजोच दीस जो आसा पळय तो प्लॅन आसना असो करून की हांव अमके टायमार अमकेंच करतलें जावं हें तें अशें म्हणून. सो जें कितें आयच्या दिसान जातलें तें तुमच्या वांगडा शेअर करताच. ओके. सो आयज ब्रेस्तार सद्याक म्हटल्यार तर ब्रेकफास्ट रिलेटेड जें कितें काम आसा तें जालें. सकाळची रुटीन कामां, झाडप, पुसप बिसप सगळें जालें. मॉपिंग बिपिंग सगळें जालें. देवाची पुजा बी जावना अजून. तर हो आसा घरा कडेन. तर हेका म्हटलें इल्लीशी सोय कातून दी. सो सोय कातून दिलें की ना मागीर म्हाका म्हाजे कडेन कशें जाता तशें स्लोली करपाक मेळटा न्ही काम, तेका लागून. आनी ब्रेस्तार म्हणटा की तुमकां खबर आसा वेज आनी नॉन वेज दोनी टायपाचें जेवण जें आसता पळय तें करपाक पडटा. सो आमगेर न्ही आयज जेवणाक वेज आनी नॉन वेज दोनी मेनू जे आसा पळय ते आसा. तर आयज हांव भेंड्याची भाजी जी आसा पळय ती करतलें. सो भेंडे चिरून दवरल्या कट करून हांगासर पळयात अशें. आनी मोस्टली हांव भेंड्याची भाजी करता पळय तेन्ना भेंडे जे आसा पळय ते अशेंच कट करता पळयात ह्याच रितीन. रावंड जे आसा पळय तें करना, अशेंच शिजताय बी बरें बेगीन. आनी बुळबुळसाण जी आसता पळय म्हणजे चिपचिपीत जाता पळय तशी जायना भाजी, बरी हें जाता रोखडेच. कांदो आनी टमाट जे आसा पळय ते बी कट करून घेतला. आनी हे हांगासर थोडे मोठे पीस करून घेतल्या भेंड्याचे, कित्याक की हांव भेंड्याचो रोस जो आसा पळय तो करतलें. लायक आमी कसो चण्याचो बी रोस करता पळय तसो भेंड्याचो रोस करतलें. इल्लोच म्हाका जाय असोच. सो ताका लागून दोनूच भेंडे जे आसा पळय न्हू ते हांवें अशें कट करून घेतल्या. आनी नॉन वेजाक हुमण करपा खातीर सोय कातून दवरल्या. हांवें न्ही हेणे कातून दवरल्या. सो नुस्तेकार अजून येयलो ना, कितें नुस्तें घेवन येता तें पळोवन मागीर त्या प्रमाणे मिक्सर जो आसा पळय तो लावपाक जाय, म्हटल्यार मसालो ग्रायंड करपाक जाय. तर नुस्तेकाराची वाट पळयता हांव भायर. तेच्या पयलीं हांव भाजी जी आसा पळय ती करून घेता, म्हाजें व्हेजाचें काम करून काडटा. ओके. सो आयज भेंड्याची भाजी. हांगसर न्ही म्हाजी भाजी जी आसा पळय ती जाल्ली आसा. ही तयार. जस्ट आतां मातशी सोय घातल्या. तर सोय घालून न्ही भाजी हांव चड शिजोवना. मोस्टली भेंड्याची भाजी जी आसता पळय ती. पाले भाजी बी जाल्यार मातशी 1-2 मिनटां उच काडटा. ही आतां अशी धांपून दवरता. ही पॅट म्हाजी भेंड्याची भाजी जी आसा पळय ती नॉर्मली अशीच जाता, अशें करून चिपचिपीत. जर अशी ताका एक असो धागो असो येता पळय न्हू तशें बी येना. ओके. सो केन्नाय मागीर तुमच्या वांगडा एक दीस रेसिपी जी आसा पळय न्ही ती शेअर करता की हांव कशी करता ती भेंड्याची भाजी. सो ही हांगासर भाजी गॅस बंद करता आनी धांपून दवरिता. ओके. सो उबेरच सोय जी आसा पळय न्हू ती स्टीम जातली. हे हांगासर हांवें भेंड्याचो रोस जो आसा पळय तो केला. 1 मिनटां.
सो भेंड्याचो रोस म्हणटा तें खूब जाणांनी कडवण बीन जें आसा पळय तें इमॅजीन केलें आसतलें. आमी कडवण म्हणटात, थोडीं जाणां सवराक म्हणटात, बट ना, हें पळयात भेंड्याचो रोस सिंपल असो जाल्लो आसा म्हाजो हांगासर. थोडोसो केला कित्याक की आयज ब्रेस्तार हांव एकलेंच खाता, हो काय खावचो ना न्ही ताका लागून. आनी हें हांगासर पिवपाचें उदक जें आसा पळय तें तापयलां. आनी सय जी आसा पळय न्हू, म्हळ्यार हेका नॉनवेज नुस्तें घेवन हुमण करतलें म्हणून दवरलेली. आजून नुस्तेकार येयलो ना, मे बी आयज येयना आसतलो. सो पळयता, हो न्हांवन आतांच देवाची पुजा करता कितें म्हणटा तें. सो तेजे नंतर मागीर मिक्सर लायतलें हांव. ओके, सो इतलें सगळें म्हाजें जेवणाचें जाल्लें आसा. फक्त नॉनवेज उरलां, थोडीशीं आयदनां उरल्या ती धुवपाची आनी शीत करपाचें मागीर. सो तें जालें म्हणटकीर जालें. दनपारची न्ही देड जालें ऑलमोस्ट. आनी जेवण जें आसा पळय तें हांगसर सगळें रेडी जाल्लें आसा. ओके, रायस आयज आमगेर वॅज आनी नॉनवेज दोनी कॉम्बिनेशन. उदक तुमकां दाखयल्ली पळय, भेंड्याची भाजी, पिवपाचें उदक आनी भेंड्याचो रोस. आनी नुस्तें ना म्हणून मार्केटान वचून नुस्तें घेवन येयलें रे. नुस्तें ना अशें म्हळ्यार नुस्तेकार येवनाशिल्लो न्ही ताका लागून, तर नुस्तें हाडलां हांगासर. बांगडे, ह्या दिसा बांगड्याचो सांवार सामको. बांगड्याचें हुमण हांगासर. आनी हें घेवन येयलां क्रॅब, उदक तितूंक धर. सो बॉयल्ड क्रॅब जे आसा पळय हेजी रेसिपी हांवें तुमच्या वांगडा ऑलरेडी शेअर केल्ली आसा पयलीं, आय थिंक लास्ट इयर समथींग. तुमकां जर हेजी रेसिपी जाय न्ही जाल्यार म्हाज्या चॅनलाचेर मेळटली. सो ही क्रॅब, आनी हेणें आपल्याक क्रॅब हाडलें म्हणून हांवें आतां एकूच कांदो जो आसा तो कट केला खेकडा भजी करपाक. खेकडा. सो एकूच कांदो कट केला. हो काय खायना डीप फ्राय बीन. आनी एक्चुली न्ही हांवें बीन हालीं तेंपाक खावूच नाशिल्लें न्ही, एसिडिटी हें तें म्हणून कांयच खावनाशिल्लें. म्हटल्यार आयज करया अशें म्हणून. सो बारीकशें रोखडें हांगा दवरलां आनी आपूण फ्राय करून दिता भजी. ओके म्हटलें, तेल घालून दिता आनी मागीर आमी जेवन घेता, कित्याक ऑलरेडी देड जाल्लें आसा. तर आमगेर आयज पंच पक्वान, हेज्या खातीर डिफरंट आनी म्हाज्या खातीर डिफरंट. ओके, सो हें सगळें करून घेता आनी जेवपाच्या करता भूक लागली. मेडिसिनाचोय बी टायम जाला. ओके, नुस्तें शिजलें आसतलें. बंद करया न्ही गॅस. शिजलें, बंद कर. गुड इवनिंग. दनपारां जेवन बिवन सगळें करून मातसो रेस्ट घेतला. आयज खूब दिसान, खूब तेंपान, खूब म्हयन्यांनी म्हणटा तशी न्हीद लागली. चड न्ही, 10 मिनटां न्हीद अशी म्हणना, एक बारीकसो पावर नॅप जो आसा पळय न्हू तो, हय एक 10 मिनटाचो बी आसतलो मॅक्झिमम, 10 ते 12 मिनटाचो. मातशें रेस्ट म्हणून केला, कित्याक की ह्या दिसान आतां हालीं तेंपांनी अशें जाता की रातची जी आसा पळय न्हू न्हीद सारकी जायच ना. तुमकां तर खबरच आसा, वॉशरुमान वचपाक परत उठपाक पडटा. एकदां उठली की जाग आयली म्हणटकीर मागीर न्हीदच पडना. राती आनी आय थिंक 4 कितल्यांक जाग येयल्ली, अशें वॉशरुमाक वचपाक उठलेलें. 6:30 न्हीद लागल्या, न्हीदच लागना जाली. सो अशें करून मागीर न्हीदच कंप्लीट जायना. आनी मोस्टली कितें जाता, म्हाका दनपारचें न्हिदपाची मेन म्हळ्यार संवय ना. दनपारां जर 5 मिनटां सुद्दां न्हिदली न्ही, रातची मागीर बेगीन न्हीद पडना. बट आयज सामकी तकली बी दुखपाक लागली आनी दोळे बी सामके झेंपा लागले, सामके अशें पडपा लागले, घुंवळ मारलेल्या भशेन जावपा लागली. अशें म्हणून मातशें न्हिदया म्हणलें. जस्ट एक 10 मिनटाची सुमार न्हीद जी आसा पळय ती घेतली. बट मातशें बरें दिसलें, फ्रेश दिसलें. तकली बी दुखताली ती थांबली. तोंड बी सुजलां, पण तेचेर तुमकां कळ्ळें आसलें की आयज न्हिदून उठला अशें म्हणून. सो टायम जो आसा पळय तो आतां 5:15 सुमार जाल्या. आनी हांगासर च्या ना, आय थिंक तुमकां हांवें हें उदक जें हांव शिजयता बीन तेच्या बद्दल म्हाज्या प्रेग्नन्सी विडियोन हांवें सांगलें आसतलें, जें कितें तुमचें क्वेशन विडियो हांवें केल्लो पळय न्हू लास्ट तेन्ना. तर हें एसिडिटी आनी गॅसाचो प्रॉब्लम जाता, हेका लागून हांव बडिशेपीचें उदक जें आसा पळय तें शिजयता. तर आयज कांदा भजी केल्ली न्ही तेलाची, सो एसिडिटी प्रॉब्लम आनी बेसन गॅसा प्रॉब्लम. सो ताका लागून म्हटलें आयज हें करया अशें म्हणून. एक्चुली अशें करून डेली हांव हें करून पिना, स्टील म्हटलें ओके चल करया अशें म्हणून. तेलाचें बी खालें की मागीर ताळ्या कडेन जळटा न्ही एसिडिटीन, ताका लागून. सो त्रास जावचे पयलीं आयज खूब दिसान करया अशें म्हणून केलां.
तर ते आता थंड करता अशें करून ते टेस्टलेस दिसता पिवपाक जायना सो गरम गरम बीन तर थंड करतले आता एक अर्दवर अशें दवरतले ग्लासान ओपनच ते थंड जालें की मागीर पिवपाचें तर हो आसा भायर फोनार उलयता ताका बी च्या नाका खंय सो तो आतां वतलो मिटींग आसा कमिटीची सो तो आतां भायर सरतलो सो च्या नाका खंय ताका गरमी जाता न्ही ताका लागून राती एक्चुली पावस भरपूर पडलो बट आयज दीसभर बी गरमी जावपाक लागली ह्या दिसान खूब दीस जाले पावस आसा पण तो पडत नाशिल्लो फॅन लावना हांवें गरमी जाता पावस पडत नाशिल्लो बरे 4-5 दीस जाले पावस नाशिल्लोच सो खूब दिसान राती पावस पडलो दीसभर बी नाशिल्लो वत आशिल्लें काल दीसभर बट राती पावस जो आसा पळय तो पडलो आनी भरपूर पडलो पावस एक 10:30 सुमार असो चालू जाल्लो लोकांची दांडिया बीन जी आसा पळय ती काल सामकी फ्लॉप गेली हाका कोण कोण सांगतालो खंय सकाळी की दांडिया कांयच खेळपाकच मेळना अशें म्हणून नवरात्रा चालू आसा न्ही तुमकां तर खबरच आसा एवरी इयर आमी डेली वयताली नवरात्रा दांडिया खेळपाक बट ओनू ना रातचो न्ही अशें करून लेट नायट 12 अशें करून आयको येता वाजता ते आमच्या हांगासर लागींच 2 कडेन जाता दांडिया सो मन सामकें हें जाता भितरल्यान दांडिया वचपाचें आनी सगळी स्टोरीज स्टेटस सगळे तेच वॉट्सॅप ओपन केलें सगळ्याल तेच दांडियाच इंस्टा ओपन कर आनी कितें ओपन कर सगळ्याल दांडिया दिसता आनी मन सामकें हें जाता की वचपाक जातलें सो अंदू तर ना नेक्स्ट इयर आतां खेळपाक बी मेळना अंदू पळोवपाक बी मेळना नेक्स्ट इयर आतां तुमचे कडेन उलयता मागीर गरम जावंक लागलें म्हाका फॅन लावून आशिल्लो न्हू ताका लागून जस्ट फॅन लायला तर हो आसा भायर आनी भायर बीन आयजूय बीन सामकें न्ही हें जालां म्हटल्यार कशें खबर आसा दमटी अशी जाल्या दाखयता तुमकां भायलो वेदर म्हळ्यार अशें दिसता पावस पडटलो असो म्हणून पळोवया पावस पडटा आयजूय बी लोकांची दांडिया मागीर हें फ्लॉप वयतली न्ही ताका लागून पळय हांगासर आनी भायर वेदर अशे रितीन वयर सगळें क्लियर आसा अशें करून काळोख करूं ना पावसान स्टील अशी दमटी जावन आसा ओके सो आमी कालच म्हणटालो हो म्हाका झाडां उदक घाले का म्हण कितें 4-5 दीस जालो पावस ना झाडां सा बावली म्हळ्यार राती भरपूर पावस पडलो एक 1.5 वर तरी भरपूर पावस पडलो मागीर बारीक बारीक पडत आशिल्लो 4-5 म्हणल्यार सुद्दां सो हो भायलो वेदर आनी भितर म्हाजें हें आसा सो हांव फॅन बंद करता भायरूच बसता हो बी भायर आसा न्ही सो लायट फॅन बंद करी आनी भायरूच बसता थोडो टायम म्हाजें वखद पिवन घेता च्याच म्हणपाक शकता तुमी हेका सो पिवन घेता आनी मेळटा तुमकां मागीर थोड्या वेळान ओके पळय जस्ट तुमकां दाखयता थंय आसा की दमटी जाल्या अशें म्हणून भायर कितलें निवळ आशिल्लें वयर आनी आतां पळयात विथीन 5 to 7 मिनिट्स काळोख केलो आनी पावस बी जो आसा पळय तो स्टार्ट जालो सो पावस बी पडपाक लागलो अशें करून पावस पडलो की ना म्हाका सामकें हें जाता की इतले दीस पावस नाशिल्लो आनी आतां पावस पडपाक लागलो म्हणून की आतां असो करून पावस पडलो न्ही आनी थोड्या टायमान दांडिया स्टार्ट जातली लोकां बाबड्यान हें बी एन्जॉय बी करपाक मेळपाना दांडिया सो पोरू बीन अशेंच जातालें पावस येयलो की म्हाका बी टेंशन येतालें आतां रातची दांडिया कशी जातली काय म्हणून आतां बी टेंशन जाता हांव वचना सो भायर न्ही पावस पडून गेलो सो पावस पडटा म्हणून हांवें व्हिडियो शूट करपाचो बंद केलो कित्याक की भायर पावस पडलो की ना आवाज येता बॅकग्रावंडान तो फरा करून आनी तें आवड वता न्ही ताका लागून सो बरें दिसलें मातशें थंड अशें पूण जें कितें आतां थंड अशें दिसलें म्हणटा पळय न्हू हांव तें फक्त थोड्या टायमा खातीर आतां पावस थांबलो की ना कंप्लीट मागीर एक अर्द वरान बी असली गरमी जावपाक लागता जाणा विचारूं नाका बट असो इतलो बी बारीक पावस पडूं ना भरपूर पावस पडलो बरो एक हय आतां टायम जो आसा पळय न्हू 6:15 जाली 40 मिनिट्स तरी एक बरो हेवी असो पावस पडलो ओके सो आतां म्हटल्यार व्हिडिओ जो आसा पळय तो एंड करून घेवया अशें म्हणून मातशें एंड करून घेवया अशें म्हणून आनी सेकंड थींग म्हटल्यार न्ही खूब जाणां म्हाका म्हणटा की प्रेग्नन्सी ग्लो येयला तुका भरपूर ग्लो येयला तूं ग्लो करता अशें तशें म्हणून बट मे बी तुमकां अशें दिसता आसतलें व्हिडिओ थ्रू की प्रेग्नन्सीन ग्लो येयला म्हणून
बट अशें ना की काय जालां अशें बी ना. नॉर्मल जो म्हाजो स्कीन टोन आशिल्लो पळय तसोच आसा. फक्त हें हांगासर पिंपल्स जे आसा पळय तितली येता. अशें करून मोठी मोठी पिंपल्स येता सगळ्या वाटेच्यान. हें पळय अशें करून हांगा अशें करून ही जॉ लायन बी आसता पळय सगळ्याक अशें करून पिंपल्स येता. सो अशें म्हणना की हय ग्लो येयला बरी स्कीन टोन बरी जाली अशें ना. आसा तशी स्कीन जी आसा पळय न्हू तातून स्कीन टोन जो आसा पळय तो तसोच आसा. फक्त पिंपल्स बी भरपूर येता. गरमी बीन जाता. गरमी जी आंगाक फुट्टा म्हणटा पळय तशी करून अशें करून हें जाता आनी प्लस पिंपल्स बी येता. तर अशें म्हणपाक शकना हांव की हय बरें जालां अशें म्हणून. ओके सो चलो पावस बी केलो. मच्छरांक लागून फाटल्यान दार बी बंद केलो. आणि चला तर आयचो हो व्हिडिओ हांगासर सायन करता. मेळटा तुमकां सगळ्यांक असेच नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां सांजचे. तर मेरेन म्हाजे व्हिडिओ असेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर जाल्यार चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया. तर मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय. सो हो आसा दाखयता तुमकां बाय म्हणटा जाल्यार पळयता. लागून दार बंद करता. बाय म्हणटा रे. बाय. बरं मोठ्यान मरे मच्छर येता भितर. सो भायर पण बरें थंड आसा. ओके चलो बाय.